नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज अनेक कालचे 2-3 दीस साश्टीतलो जर सगळ्याकाय जर सामको पेटिल्लो जर इश्यू आसा जाल्यार तो म्हणटा तो सद्याक सांजवेळे आर्यल हांगा एक शिवाजीचो पुतळो बसयतात आनीक ते गांवचे लोक म्हणटात तो कसलेंच परमिशन घेनासतना तो पुतळो थंय बसयला. आनी काल ताका लागून जेन्ना सुभाष आमचो मंत्री सुभाष फळदेसाय थंय आयलो तेन्ना थोडो वाद जालो आनी आतां पुलीस क्लेम करतात त्या प्रमाणे लोकांक ताचेर फातर मारले, मागीर लाठीचार्ज जालो आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आज 19 जाणांचेर FIR हे केल्या, रजिस्टर केल्या आनी तातूंत भितर अनलॉफूल असेंब्ली आनीक दंगल करपाचो तांचेर चार्ज दवरिल्लो आसा. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर जे कडेन तो हो जाता स्टॅच्यू बसयला त्या मतदारसंघाचो आमदार क्रूज सिल्वा हे आमचे बरोबर आज आसात. क्रूज, येवकार तुका गोमंतक टीव्हीचे हाका. म्हाका एक सांग, हो टोटल इश्यू कितें? इश्यू कितें, संडे 19 फेब्रुवारी अराउंड 10 o'clock म्हाका कॉल येयलें ते लोकल पंच मेंबराक. 10 o'clock इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग म्हाका कॉल येयलें लोकल पंच मेंबर थिंग आसा बेनारबाग. सो म्हणपा लागले थिंगा 2 JCB येयले आनी इलिगल फिलिंग जाता. आनी JCB दोंगराचेर आहाय थिंगा कितें हिल कटिंग जाता. सो हेज्या पयले अशे इश्यू जाल्ले थिंगा. तेच्या सायडीनूच आनीक प्लॉट आहले थिंगा अशें करून डेवलप हिल कटिंग जाल्लें. आयज ते प्लॉट थिंगा बंद उडयला, कापून केल्लो. सो परतो आमी थिंगा अशें करून फोन येवन आमी गेल्ले थिंगा सगळे ते डॉक्युमेंट चॅक करून आयज पासून तो बंद आहा. सो म्हाका दिसता तोच इश्यू असलो इश्यू थिंगा सांजे जायते जाता इलिगल कटिंगाचेर. सो तेका लागून ते भिवन म्हाका आपयलो. सो हांव थिंगा गेलो. थिंगा हांवें 2 JCB चयल्यो आनी ट्रक येयल्ले आहले थिंगा फिलिंग करपाक. ते बंद केल्ले आनी शेतान थोडे ट्रक घायलो एम्प्टी केलो आहले. सो तेन्ना आमी तेका तो ओनर म्हणटा तेजे कडेन गेले. तेका सांगलें मकंदर म्हणटा एकटो कोण भुरगो आहलो तेका विचारलें कोण तो आपण ओनर म्हणपाक लागलो. आनी तेका डॉक्युमेंट बी दाखय म्हणलें तेजेर कितें करता तें. तो आपण डॉक्युमेंट दिना जालो आनी मातशें दादागिरी बी केलें ताणें. आमकां दिना व्हिडिओ हे जाला आनी तो म्हणटा तूं आमगे प्रॉपर्टी आसा तूं हिसाबी कोण काय म्हणटा ते प्रॉपर्टी हांव येयलो तूं हिसाबाक कोण तुजे केस कोता हें कोता. सो हांवें तेका कर म्हणलें. सो आमकां जाण जावपाक तो कितें करता तो कित्याक 2 JCB आहाय, ट्रक येयल्ले आहाय. तो कसो सांगपाक ना. जेन्ना PI येयलो तेन्ना तेका पेपर घेवन मागीर म्हणपाक लागलो आपूण पावर ऑफ एटर्नी होल्डर. पयलो ओनर म्हणटा मागीर पावर ऑफ एटर्नी होल्डर म्हणटा. सो मागीर तेजे एक पावर ऑफ एटर्नी घाली कितें ते प्रॉपर्टीची 100 स्क्वेअर मिटर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू घालपाक तांकां दिल्ले. आनी ते पावर ऑफ एटर्नी मागता तेजे सारके फोटो बी कांय ना. पावर ऑफ एटर्नीचे कोण पावर ऑफ एटर्नी दिता कोण घेता तेंचे फोटो बी आसता. सो ते तो प्रॉपर्टी आहली 229/5 आनी तेजे ते फॉर्म 1 and 14 5 जाणांची नांवां आहा थिंगा. सो आमचो इश्यू तो आसना ते प्रॉपर्टी. आमी हाडयल्लो 229/2 शेत आहा ते आनी आमी उबी आहले ते. ताका एक प्लॉट आहलो तो तेजे क्लेम करता. ते फॉर्म 1 and 14 तेजो एक ओनर आहलो आनी तेजो दुसरो ओनर आहलो. हो ओनर आसना तेजें नांव फॉर्म 1 and 14 आनी 2 टेनंट आहले. आतां 2 टेनंटांनी थिंगा ऑब्जेक्शन हाडलें आमी हिंगा रस्तो वापरपाक दिना. एक 5 वर्सां आदीं सेम प्रॉपर्टी सेम थिंगा आतां रस्तो केलो थिंगा आनी एक अटॅम्प्ट जाल्लो थिंगा. थिंगा रबर आजून पासून आहा थिंगा केलो आनी तेन्नाय लोकांनी थिंगा वचोन बंद केल्लो. कित्याक तांकां भिरांत तो एक दोंगर आहा ती प्रॉपर्टी आहा इलिगल प्लॉट जाल्ले आनी थिंगा सेल डेवलप जाल्लो. सो लिगली ते प्लॅन ताणें दाखयलो. मागीर इश्यू जाल्लो कित्याक थिंगा तोच म्हणपाक लागलो म्हाका तो पावर ऑफ एटर्नी होल्डर म्हणटा फाल्यां मिनिस्टर येवपा आहाय, चीफ मिनिस्टर बी येवपाचे रिकॉर्डिंगाचे पासून येवपाचे आहाय हिंगा आमी ताका रस्तो कोता हें कोता सगळें कोताय. तेन्ना हांवें ट्राय पासून केलें आमचे CMाक फोन मारपाक. सो फोन तो डेल्ली जालो तर लागूना. सो आमकां कांय खबर आसना कोण येता ते म्हणपाक लागले आमी थिंगा मागीर स्टॅच्यू घालता. सो स्टॅच्यू घालता म्हणल्यार तेन्ना मागीर पंचायत म्हणपाक लागली 9 तारखेर तेमी एक एप्लिकेशन दिलो प्लेन PCC घालपाक. आनी तेजी मिटींग जावना. 15th मिटींग जाल्ली तेमी डिसिजन घेवना. सडनली तेमी काम कमेस केलें. आतां प्लेन PCC म्हणल्यार कितें आतां तेजी ती कित्याक यूज जाल्ली कित्याक सस्पिशियस जालें कित्याक तेजो पर्पज काय सांगपाक PCC घालून दवरतलो.
ताजे उपरांत थिंग जाले स्टॅच्यू ना स्टॅच्यू म्हणटा तुका परमिशन मागतना स्टॅच्यूचो हेच मेन्शन ना एक पासून फकत पीसीसी प्लिंथ ओके पीसीसी प्लिंथ म्हणल्यार पीसीसी मेजनरी करतलो इला पीसीसी घातलो एक प्लॅटफॉर्म पूण तेजो पर्पज कितें आहलो तूं तेजे एक शेड घातलो फॅब्रिकेशन करून घातलो कितें कितें जाल्यार आसपा जाय न्हू फकत ते 6x4 स्क्वेअर मिटर तूं घालून ती परमिशन मागलो सो तेजें मेन्शन कांय केलें तेजो पर्पज कितें तो पंचायता रायट आहलो तो वचोन इन्स्पेक्शन करपाक तो कितें करपाक सो तें जायना आसतना तेमी स्टार्ट केलें सो आनी सॅटरडे तेमी केलें तें तेज्या पयले दिसा तेमी थिंगा कटींग स्टार्ट केलें कटींग म्हळ्यार बीट काडप मी घेवन हिल कटींग न्हू सो तेन्ना थिंग पंच वचोन थिंग चाललें तुमी कितें करता हें फिलींग केलें तेमी कटींग करता सो पंचायतान तेका कांयच म्हणून ना कित्याक वीट कटींग करता हें दुसरें दिसा तेमी स्टार्ट केलें ना पूण आतां कितें जालें तो एक हें म्हणटा आतां इश्यू जाला आनी इश्यू म्हळ्यार तुका खबर आसा तो कम्युनल इश्यू एक हें करपाक जाय की तुमचे थोड्यांक थंय शिवाजीचो जो स्टॅच्यू आसा तो नाका म्हूण तुमी हो मुद्दम हें केला आनीक काल जो हो आमचो मंत्री सुभाष हो आसा फळदेसाय ताणी एका हाजे कडेन उलयता आसतना म्हणलां की तुजें नांव घेवन क्रुजाक ह्या हाजेर पॉलिटिकल इश्यू करपाक जाय ताका लागून तो लोकांक चाळोवन घालता ताका हांगा हो इश्यू घेवन आपल्याले पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक जाय अशें काल सुभाषान म्हणटा दिस ही इज ऑन द रिकॉर्ड हय आयकिल्लें तेजें मागीर काल रातचें तेगे आयकिल्लें पॉलिटिकल मायलेज कितें आमचे ट्रस्ट लोकां ट्रस्टान आनी पॉलिटिकल मायलेज दिवपाची आतां 19th आमी मॉर्निंगसान थिंगा आहाय ओके थिंगा PI आहाय सांजचो मागीर कलेक्टर डिप्युटी कलेक्टर येयलो डिप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें तेजे ते फॉर्म आनी फुडें तेजी प्रॉपर्टी जाल्या ती हाड काय म्हण त्या ओनरा ताणें धाडलो हाडपाक घेवन येवंकू ना तो तेन्ना म्हणल्यार तो स्टॅच्यू थिंगा येयलो रस्त्यार पावलो आनी तेणें आमचे डिप्युटी डायरेक्टरान ताका परमिशन ऑलमोस्ट दिलें तें आमकां लोकांक ते डॉक्युमेंट दाखयना सो आमी रेजिस्टर केलो लोक थोडो थिंग गेला पयसान तांकां काडले स्टॅच्यू घेवन इजिली ते गेले विथआउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन सो कितें आमकां पॉलिटिकल थिंगा इश्यू करतालो सद्याक पयलो त्या रस्त्यार आमी स्टॅच्यू हाडयताले लोकांक घेवन थिंग बंद करताले सो त्या दिसाकू लाठीचार्ज जाताले कांय जालें ना इश्यू थिंगा ऑलरेडी 7 o'clock बिफोर 7 कितें शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू इन्स्टॉल जालो कंप्लीट जालो सो जेन्ना आमकां खबर आसना थिंगा कोण येता तो दुसरे दिसा तेमची शिव जयंती आहली कितें प्रोग्राम आमकां कांय खबर ना जरी तो आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय थिंग येवचो आहा हांव MLA आहा थिंगाचो आनी फूल डे 19th थिंगा हें जालो इश्यू जालो जाल्यार एटलिस्ट कॉल कर तुमची इश्यू कितें फाल्यां हांव थिंगा इनॉग्रेशना येवपाक थिंगा पुजा कितें करपाक येवपाक तुमचें कितें सांगपाक विचारपाक जाता ते सॉल्व करया ताणें कांय विचारना सडनली मागीर आमी ते मंडे गेलो ते काल गेलो सडनली तो भितर आयलो थिंग तेज्या पयलीं पासून पंचायतान एक नोटीस हाडलो स्टॉप ऑर्डर ती पयली आशिल्ली काय मागीर केल्या तें सर काल ना काल केन्ना दिले ते सुभाष एशनो पयले इश्यू केलो लोकांचो डिमांड आहलो थिंगा पंचायता डिमांड गेलो तो मागीर केलो ना ती पयली केल्या पयले तें स्टार्ट जालें तेन्ना लोक येयले तेन्ना पंचायतान लोकांनी पंचायता डिमांड गेलो थिंगा स्टॉप करूंक काम जालें ओके सो पंचायतान हाडलो नोटीस सो पंचायत नोटीस स्टॉप हाडटा जाल्यार ते ओनरा दिवपाक जाय ओके एक फर्स्ट 2 पार्टी तो ओनर घेयना जाल्यार मागीर सायटीचेर वचोन मारपाक जाता सो थिंगा सगळे PI कडेन असले DYSP आहलो थिंगा डिस्कशन जालें थिंग काम कितें चलता DYSPन सांग तुमचे 4 जावं अशें वचून चोयाय थिंगा कितें आतां काम कन्स्ट्रक्शन चलता जाल्यार थिंग स्टॉप करता सो मेंबर थिंगा गेले मेंबर वचोन आयले थिंगा थिंग काम कांय चलना आहलें काम तेसा काल कांय चलना आहलें सो काम येयलें सो PIक रिक्वेस्ट केलो ओनर हाड तेजो हे स्टॉप नोटीस घे आनी कितें तेजे डॉक्युमेंट कितें आहा तें दुसरें पंचायतान यो तुगे काबार करूं PIन इतलें एश्युरन्स येता म्हणून ते येवंकू ना सो जेन्ना जो तो नोटीस दिल्लो सो थिंगाचो पंचायती थिंगाच्यो वयताली लोकूय थिंगा वयतालो तांकां जाय आहलें नोटीस दिवपाक सो तेच फाटल्यान आमचो मिनिस्टर थिंग पावलो ओके थिंग पावलो म्हणटरी आतां सगळे आमच्या लोकां तेमी थिंगा लोकल चाललो तांकां हाडायन धरले सो ते थिंग गेले तेमची पुजा कितें केली इनॉग्रेशन कितें केलें परत येता आसतना लोकांक ते क्वेश्चन केलो
तेन्ना थिंगा तेच्या सगळ्या मदें डिस्कशन जालां तेन्ना ते लाठी चार्ज जावपाक पावली. पयलीं कितें तेजे कोण आमचो थिंगाचो एक एक्टिविस्ट आहा फेडी म्हूण ताका तेमी मुल्ट मारली ताका उडयलो तेजी पोंट मारली. तेजे फाटल्यान मिनिस्टर जेन्ना वयतालो तेन्ना मागीर लाठी चार्ज जालो. ना आतां तेच ह्या भितर तुका ते म्हणटात कितें जाण तूं दोनूय वडच्यान म्हणटात की दुसरे लोकल्स म्हणटात आमी फातर मारूंकच ना. तेय म्हणटात की असो करून हें कांय जावंक ना हे मुद्दम आपूण म्हणजे एक तांकां शो करपाक जाय आशिल्लो फ्रायडे बिडीक आपल्याक माडून गेले हें करपाक लागून ते मुद्दम येवन पडले असो तरेन एक हें चालू आहा. तूं थंय आशिल्लो ताका लागून तुका सायडीन फाटल्यान आहलो मिनिस्टरान डिस्कशन मुखार करताले कित्याक मिनिस्टरान आमकां थिंगा कांयच रिस्पेक्टू दिवं ना. पयलीं येता आसतना पासून हांव थिंगा आहा तो येता आसतना पासून हांवें 2 स्टेप मुखार मागीर ताका हात दिला. एटलिस्ट कितें उलयता काय म्हूण कितें सॉल्व करपाक सांगता काय म्हूण कांयच उलयना आसा स्ट्रेट गेलो. हात दिलो तुका? हांवें ताका दिला तेणें दिलो तुका हात दिला आनी ते चोयन निग्लेक्ट केल्ल्या भाशेन हात दिला आनी गेला तो. ओके एटलिस्ट विचारपाक जाता की सॉल्व करपाक जाता सगळें कांयच केलें ना तेणें. आनी तूं म्हाका सांग थिंगा फक्त नॉट मोर दॅन 100 थिंगा लोकल क्रावड आहलो. 100 आसता थिंगाचोय गांवचोय आनी पुलीस आहले 200-250 हें कंट्रोल करपाक जायनासलें. ओके कित्याक थिंगा तो मोटिव्ह आहलो थिंगा घाललें कितें जाल्यार लफडे करपाचें आनी इश्यू जावपाचो. इवन मिनिस्टर बसून मिनिस्टराचो तांकां डिस्कशन केलां ना जाल्यार तुजें ना मिनिस्टराचें इंटेंशन आयिल्लें काय म्हणटा तुका थिंगा इवन झगडी करपाची किंवा ना जाल्यार पयलीं आमची बरें MLA कित्याक डिस्कस केलो ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक तेमकां इश्यू जावपाक जाय आहलो. आनी तुकाय खबर नाशिल्लो पयलीं सुभाष येतलो म्हाका कांयच खबर ना कित्याक पयलीं दिसा म्हणटाले ते मिनिस्टर येवपा CM येवपा म्हूण. ओके जेन्ना फर्स्ट टायम गेलो CMक ट्राय केलो CM तेसो म्हाका मेळ्ळो ना आउट ऑफ रेंज. सो कोण येतालो जरी तो आमचो मिनिस्टर सुभाष येता जाल्यार तेणें एटलिस्ट एक विचारपाक जाय इश्यू कितें आहा तो इश्यू न्हू पयलीं तेणें सॉल्व करपाक जाय. आतां येवन ते व्हडलो इश्यू जाता कित्याक 19th इश्यू कित्याक जालो ना पयलीं दिसा जेन्ना स्टॅच्यू इन्स्टॉल करता त्याचा इश्यू कांयच जालो ना तेन्ना लाठी चार्ज ना कांयच ना फूल डे. क्रुज बाबा काल मिनिस्टरान सुभाष फळदेसायान एक स्टेटमेंट केला आनी तातूंत म्हणटा तो ही जमीन आसा ती प्रायवेट तातूंत भितर इट्स नॉट अ परमनंट कन्स्ट्रक्शन आनी मुगे जमनीक म्हाका हांव जाय तें करतलो. गांवांक विचारपाक रायट कितें आसा म्हणटा ना. ओके हो एक जालो. दुसरें म्हणटा तो म्हणटा की स्टॅच्यू उबारपाक जाय जाल्यार परमिशन पंचायती कडल्यान परमिशन कित्याक घेवपाक जाय कारण इट्स माय प्रॉपर्टी आनी इट्स नॉट अ परमनंट स्ट्रक्चर. थिंगा वता आसतना एक 229/2 इलिगली रस्तो केला शेतां खातीर. ओके सो ते शेताक परमिशन घेतलो ते ओनर टॅनंट तेणें हाडलें तेणें ऑब्जेक्शन हाडलें न्हू थिंगा रोड करता म्हणून थिंगा वता म्हणटे. सो तो तेगे प्रॉपर्टी गेला टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणून खंय दिलें थिंगा ताणें जें एप्लिकेशन घायलें PCC म्हणल्यार परमनंट स्ट्रक्चर. ओके थिंग कांय घायलें ना तेणें आनी पर्पजूय घायलें ना तेणें. आनी तेणें काल हांवें आयकलां तेणें कलेक्टरा बरें पयस जाल्लें म्हणटे आनी कलेक्टरान सांगलां म्हणून परमिशन नाका म्हण ताणें म्हणलां. सो आज हांवें कलेक्टरा बरें हांव गेलो आनी ताका क्वेश्चन केलें खंय कोणूय ग्रूप येयलो काय म्हण थिंगा स्टॅच्यू घालपाचें परमिशन घेवपाक. कलेक्टरान स्ट्रेट सांगलां आमकां ती ऑथॉरिटी ना. ओके जाल्यार ताणें कित्याक म्हणलें आमकां कलेक्टरान सांगलां म्हणून परमिशन नाका म्हणून. ते कोण सुभाषान म्हणलें काय पुलीस म्हणटाले? सुभाषान म्हणलां न्हू ताणें म्हणलां आमी तेगे मनीस कोण आहाय ते थिंग गेल्ले म्हणून आनी कलेक्टरान तांकां नाका म्हण सांगलां. कलेक्टरान तांकां नाका म्हणना तेणें फकत सांगलां आमी ऑथॉरिटी न्हू म्हण आनी कलेक्टरी नको ते येयल्ले काय ते कोण एक ग्रूप येयलो म्हणटा स्पेसिफीक सांगलो ना कोण ते कित्याक आनीकय स्टॅच्यू इन्स्टॉल जाल्ले आहाय. मारगांव हांवें आयकलां आनीक स्टॅच्यू इन्स्टॉल खंयचो ग्रूप येयलो तो येयना तो. ओके तो एक दवरले सो खंयचे कलेक्टर नको खंयचे ग्रूप तेजे बरें येयलेलो. आतां तेजे बरें एप्लिकेशन गेल्लें जाल्यार कितें जाल्यार रिटर्न आसपा ते आसा डिप्युटी कलेक्टर आहा 1920 डिप्युटी कलेक्टर कांय मेन्शन केलें ना आमचे बरें येयल्लें म्हणटे परमिशन मागपा आनी आमी सांगलो म्हण परमिशन नाका म्हण. ना पण एक म्हाका सांगात तुगे सगळें जर पळयलें जाल्यार दिसता
कोण मिसलीड करता आता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी मिसलीड करता काय मिनिस्टर मिसलीड करता लोकांक सर मिसलीड म्हणल्यार कितें आता थिंगा फर्स्ट अटेम्प्ट जाल्ला डेव्हलप इलिगल रस्तो 5 वर्स पयलीं ओके थिंगा प्रूफ या सो सेकंड अटेम्प्ट आता एक सायडीन म्हणटा ते आमी शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू घालतात पण आता मिसयूज करपाक सोदतात ना ना आनी मेन म्हणटा शिवाजी जर महाराजाचो स्टॅच्यू करपाक जाय सारको रस्त्याचेर करपाक जाय तो लोक दिसता असो ती इतली सामकें कितें झिलाक कसो कोण वचना थिंग कोण वचना थिंगा लायट ना कांयच ना थिंगा सेक्युरिटी ना कांयच ना आनी तो स्पेसिफिकली तेम दिल तो ते प्लॅन दाखयले तेजेर सारकी तांची प्रॉपर्टी बाउंड्री काबार जाता थिंगा त्या प्लॉटाची प्लॉटा बाउंड्री काबार जाता थोडो लुगार दिला ते म्हाका दिसता आतां छत्रपती शिवाजी महाराजाचे ताका मिसयूज करता तेज्या नांवाचेर हो प्लॉट डेव्हलप करपाक जाता ना ते आता ओनर म्हणटा ओनर हे करता ओनर आपल्याला एखादी करतय बी एखादी आपल्या प्लॉट डेव्हलप जे ऑथॉरिटीज आहात वाय दे आर सपोर्टिंग देम आर दे हँड इन ग्लोव्ज दोन्ही दिस आमी कलेक्टर पोलीस हय ते भाशेनी इतलो तांकां सपोर्ट केला लोकांक कांय सपोर्ट केलो ना सो दिसता न्हू तेजो पर्पज जो आसलो ते एक्चुअली तेमी ऑलरेडी दिला तें जावपाकूच जाय काम लिगली इलिगल तांकां जावपाकूच जाय म्हण ते ऑलरेडी डिसिजन घेतलें हे प्लॉट डेव्हलप करपाक जे कितें कितें म्हण तूं म्हणटा तातूंकय बी हांगचो हँड इन ग्लोव्ज आहा काय अननोइंगली दे आर घोडे तेमकां कोण डोनेट केलो तो तांचो फायदो कार्ड आसतलो तांकां मिस कितें अंडरस्टँडींग जाला की कोण ओके आतां सुभाष फळदेसाय थिंग येयला सो ताका ती बरी खबर आहा जाम नाका तो प्लॉटाक कितें तें इश्यू प्लॉटाचो ताका ते कन्वर्जन आहा कित्याक स्लोपींग तो फाल्यां तो स्लोपींग झोन आहा तो सेटलमेंट केलो जाता आज 19 सणाचेर एक FIR हे केला आनी इट्स क्लेम्स दॅट अनलॉफुल असेंब्ली एंड जे आमचे रायटिंग तांचे चार्जीस हे केल्ले आहात अजून कोण अमकेच कोण हे केलें ना हे एक आनी आज तूं परत वचून कलेक्टराक मेळ्ळा आनी थंय ताका एक मेमोरंडम दिला सेयींग दॅट स्टॅच्यूक हे करता म्हण प्रोटेक्शन करता म्हण स्टॅच्यू आतां फूल तेंगेली मनीस जाल्ले थिंगा डेप्युटी कलेक्टर पोलीस जाल्ले आनी तेमी इन्स्टॉल करपाक दिलो तेमी दिल जाल्यार तेजी सेक्युरिटी कित्याक थिंगा वचना सांगला लायट ना कांय ना आनी तांच्या एकल्या मनशान ताणें व्हिडिओ काडला आनी धमकी दिल्या सांजे देर लोकांक आनी MLA व्हायरल केला स्ट्रेट आनी धमकी दिल्या एक स्क्रॅच पासून पडले जाल्यार आमकां तुमकां सोडपाना सो परमिशन दिल कोणें घालपाक तांकां सगळें घालपाक फॉर्मेलिटी केलाय कोणें तेमी घायला आनी सेक्युरिटी आमी दिवपाची सो जरी तो तेमी लिगली घायला वो तांकां दिसता घायला जाल्यार तेजी सेक्युरिटी तुमचो MLA कित्याक घेतलो वो ते लोक कित्याक घेतलो फाल्यां कोणें कितें केलें जाल्यार लोकांनी साफर जावपाचें सो ते आतां ताका लागून आयज कलेक्टरा बरें स्ट्रेट सांगला ताका परमिशन तुमी इन्स्टॉल करपाक तुमी दिला लिगली इलिगल तुमी दिलो तेजी सेफ्टी आनी थिंगा गांवचे लॉ एंड ऑर्डर तुमी चोवपाक जाय फाल्यां कितें जालें आनी ताका रिक्वेस्ट केलो आहा थिंगा वच आनी चोय म्हण ती सायट आनी कितें प्रिकॉशन घेवपाक तें घे हांवें बरयला तेजेर थिंगा पोलीस दवर CCTV घाल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली आमी घेवपा ना ही सायड ही वील गो आनी कोता म्हणलें रिस्पॉन्स दिलो हांव थिंगा वयतलो आनी सेफ्टी हे सगळो इश्यू जाता की गांवांक कितें टेन्शन आहा सद्याक कितें टेन्शन कितें आसता म्हणटा तुका सर टेन्शन लोकांक सांगलां डायरेक्ट सांगलां पंचायतान सांगलां सगळ्यांक सांगलां लिगली तुमी कराय ओके सो तुमकां थंय शिवाजीचो स्टॅच्यू येवपाक कांयच येना कांयच प्रॉब्लम ना पूण लिगली ओके लिगली कराय आनी हो रस्तो करता ताचें कितें कितें हो इलिगल आहा न्हू ना आनी ते आतां तुमकां कितें वस्त जाय तांकां जाय रस्तो आयलो मागीर कितें करपाक ताणें सो तें आतां लिगली करपाक पडना रस्तो आतां प्रॉपर्टी ओनर दुसरो आहा तेमी लिगली परमिशन हाडपाचें करपाचें कोणें सांगलो ना कोणें ओपोज केलो ना सगळे ते व्हिडिओ तेजे उलयता तितले तुमी लिगली करा म्हण आनी सगळ्यांक घेवनूय कराय आमकांय घे गांवच्या लोकांकूय घे त्या प्लॉटा पासून एक क्रॉसूय आहा त्या प्लॉटान सो सगळ्या तांकांय घे कोणा प्रॉब्लम आहा हें आतां सॅटर्डे संडे कोता एक डावट येता तूं इलिगल करता
ह्या दिसा पण मंडे शिवजयंती आशिल्ली काम केन्ना केलो सॅटर्डे स्टार्ट केलो हय पण मंडे जाता 1-2 दीस पयलीं करची पडना पयलीं घेवपा जाता न्हू पयलीं कित्याक येयना तुगे तो स्टक्की घालता जाल्यार तूं पयलीं रेडी कर न्हू पण सॅटर्डे संडे म्हळ्यार लोकांक आनी डावट येता ओके हो इल्लीगल कितें करता सो थंय लोकां मदीं आतां कितें आहा वातावरण कितें आहा आनी लोकां भितर समज कितें आहा सो लोकां आतां पंचायतान तांकां नोटीस धाडला सो ते थिंग कितें फॉर्मेलिटी आसा ते करतले सो लिगली घायल जाल्यार लोकांक प्रॉब्लम ना ओके हो तुका एक आमी आतां हे सगळे अशें वेदे वयर पयल्यार हे सामकें सोंपें 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 दिसता पूण तूं उलयता आनीक ती सामकी थोडी इंटरेस्ट येता पळय इतलें सोंपें ना तें इतलें सोंपें ना इलिगली केलें जाल्यार अशें करून हायडींग केलें जाल्यार लोकांक डावट आनीक कितें व्हडलें कॉन्स्पिरसीचो एक भाग बी दिसता तुका स्पेशली इलेक्शन येवपा आहा म्हणून विचारता तुका सो इलेक्शन ताका लागून हे मेन इश्यूय जाता कित्याक पीस डिस्टर्ब करपा न्हू हेज्या पयलीं तशें केन्नाय जालें ना आतां इलेक्शन येता म्हणल्यार तसले इश्यू जाता सीएमा कडेन उलयलें बी तूं हेजेर ना आजून उलयलें ना आयज घोडी हांव वयता थिंगा आयज वचपा आहा ओके आयज मेळ्ळा आयज ताका सगळें ब्रीफ करपा जाय म्हाका सो आमकां ताकाय सांगपा जाय अशें करून दुसऱ्या तेजे कॅबिनेट मिनिस्टर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी येताय असो इलिगल फंक्शन तेन्ना ऑलरेडी डिस्टर्ब जाल्लो आसलो आनी डिस्टर्ब केलो तें जावपा जायना तूं सॉल्व कर मागीर तुगे आनी सुभाषारे बरें हें ना बरें ना काय तुका ते एसेंब्लीक वयता आनी तुका हें केलो ना सुभाष हांव सगळ्या कडेन बरा मगे कोणा कडेन तुमचे MLA कसलो डिस्प्यूट ना फकत तो तेन्ना एक इश्यू तेन्नाय ताणें तो टर्न केल्लो हांव ती उलयता आसतना तो तेसो टर्न केलो आजी ताणें टर्न केलो ना ना टर्निंग म्हणटा ताका विचार तुका हांव हातूंत भितर कितें आनी कितें वेगळें कितें आहा काय म्हण तुका हिडन आनी कितें आहा अशें दिसता तुका आतां ते आमकां टर्न करून म्हाका दिसता ते कितें आमकां भितर घालपा सोदता आमी स्टेटमेंट एक करता मागीर घोडायता भितर एक उलयता मागीर प्रेसा कडेन एक उलयता सो ह्या इश्यूचेर तुका लास्ट क्वेश्चन म्हगेलो ह्या इश्यूचेर तुका स्टँड कितें माय स्टँड हे थिंगा आमकां पीस जाय खंय आमची कॉन्स्टिट्युशन खंयी घालात आमी आहाय तुमचे बरा हांवें सांगला आमी आहाय पूण लिगली या ओके लिगली सगळें लिगली करूया लिगली घाल्यार सगळे आमचे स्वराज छत्रपती शिवाजीचो प्रिंसिपल तो सगळे लोकांक घेवन करतालो तशें आमी लोकांक घेया आनी आमचे गांवचे सगळे पीस सांबाळया सो हे आशिल्ले आमचे वेडलेचे आमदार क्रूज सिल्वा आज गोमंतकानूय हो इश्यू घेतला आनी गोमंतकाचो आज जो एडिटोरियल आसा तातूंत भितर आमी होच हे मांडला विशय मांडला की शिवाजीचो पुतळो बसयतात कांय हरकत ना पूण सगळे लोकांक विश्वासांत घेवन तो बसोवपाक जाय सगळे समाजांतलो सगळे समाजाक एकठांय हाडपा खातीर शिवाजीचो पुतळो आसपाक जाय समाजाक डिवायड करपा खातीर आसपाक जायना अशी आमची भुमिका आसा आनी म्हाका दिसता गोंयकार म्हणटा ते मातशे अशें पीस लवींग आनी सगळे गोंयकाराची भुमिका हीच आसतली क्रूज म्हणटा तशें थंय शिवाजीचो पुतळो उबारपाक कोणाचोच विरोध ना विरोध आसा तो फकत ज्या तरेन तो उबारतात ज्या बेकायदेशीर ते म्हणटात तशें परमिशन ना कांय ना हे काडून हे जर सगळें सॉल्व करून जर हो इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता की कोणाचीच कांय हरकत नासतली पूण ह्या हातूंतल्यान एकच गजाल जावची न्ही की ह्या इश्यूंतल्यान एक समाजाक दुसऱ्या समाजाच्या विरोधात भडकावपाचें हें जावचें न्ही काम जावचें न्ही इतलेंच आमी मागतात आनीक आतां प्रशासनान ह्या खातीर सामकें दक्ष रावपाची गरज आसा प्रशासन रावतलें अशी आमी इच्छा करतात कारण निमाणे कडेन कोणाच्योय तकली फुडल्यो जाल्यार आमच्याच भावाची तकली फुट्टली थंय रगत व्हांवता जाल्यार आमच्याच भावाचें रगत जातलें मागीर ते ह्या समाजाचें जावं त्या समाज जावं हे सगळें जर टाळपाक जाय जाल्यार ह्या हाजेर एक समंजसपणान एक तोडगो काडपाक जाय हो तोडगो येतलो अशें म्हाका इच्छा आसा क्रूज बाब म्हाका दिसता तुगेली इच्छा तीच आसतली आनीक ह्याच हाजेर आमी ही आमची ही चर्चा थांबयतात फकत एकच मागतात लोकां कडेनूय मागतात आनी प्रशासना कडेन मागतात की हो इश्यू हाता भायर वचपाक दिवचो न्ही कारण हाजेर जर टेन्शन जालें जाल्यार ते फकत वेळ्ळे पुरते उरचे ना सगळें गोंयभर पातळपाक शकता सो हाजेर हे जावचें न्ही हाजी दक्षता घेवची क्रूज बाब तूं आयलो आनी हे सामकें गंभीर विशयाचेर तुवें तुजी हे मांडली ताका लागून तुका देव बरें करूं म्हणटा आनीक सगळे जे आमचे पळयतात तांकांय देव बरें करतात पळयत रावात गोमंतक TV